जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका ते कळीत केले आनी ते म्हाका कळीत जाले. सर्वेस्परा त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो मान्य उगडाफ्यो केल्योय. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसले सादे बळे शेळये सारको जालो. फळां सवे रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यंत उगडास उराना जावच्याक जी येतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडोया अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मान्य करतले म्हूण म्हाका कळीत नासलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय, काळजां मनांत परकिताय. तर ह्या लोकां कडचे तूं घेतलोय ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ही उतरां आयकून लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हणलें, नीज जावन येवचो आसलेलो तो प्रवादी होस्स. हेर होस्स तो क्रिस्त म्हणाले. पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त गलिलेयांतावन येवयेत गी. क्रिस्त दाविदाचे संततीचो, दाविदाच्या बेतलेहेमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तके सांगला न्हय. अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धरून कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालोना. पारे फाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी ताचे लागीं विचारले, ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, तुमी ताका पिसवाल्यात गी. आमच्या फुडाऱ्या पैकी जावं फारिसेवा पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सतमानलेले आसा. नियमशास्त्राची वळख सयत नासलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप भेजला. थंय जमलेल्या फारिसेवा मदें निकोदेम एकलो, तो आदी जेजूशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हणलें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका चुकीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तूंय एक गलिलेयागार गाय. पवित्र पुस्तक वाच. गलिलेयांतावन कोणी प्रवादी उपजना म्हूण तुका कळटलें. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. देवाचे उतार हे.